कमी टाइम आम्ही दिला येवपाक, तरी आसतना तुमी हांगा हाजीर जाले. तुमकां काँग्रेस पार्टीच्या वतीन दिलगिरी आनी देव बरें करूं. एक महत्वपूर्ण विषय, गोंयकारांचो विषय घेवन तुमच्या मुखार आयज आमचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अमित बाब पाटकर आणि आमचे वेगळचे आमदार आदवोगाद कालूस आदवोगाद फरेरा, त्याचबरोबर साउथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावियो डी सिल्वा या खिणाक आमच्या बरोबर आसा. इश्टानो, तुमच्या माध्यमांतल्यान आयज काँग्रेस पार्टी या सरकाराक उठोवपाचो प्रयत्न करता, जे गाढ न्हिदेन न्हिदलेले आसा, नाजाल्यार ते न्हिदपाचे सोंग करपाचे करता. आयज आमी पळयता ज्या राज्याक सरकार आसपाक जाय ते सरकारान सुशासन दिवपाक जाय, सुरक्षा दिवपाक जाय, लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, ते आयज गोंयकारांक खंयच मेळिल्ले आमकां दिसती पडना. आयज कोणूच गोंयांत सुरक्षीत ना. सगळ्याच्या मनान भय, हुस्को की आमच्या फ्लॅटान केन्ना अटॅक जातलो, आमचे घर केन्ना फोडटले, आमची तिजोरी केन्ना घेवन वयतले आनी आमचेर केन्ना वार जातलो, आमचेर केन्ना सुरी तोपपाचो प्रसंग येतलो, केन्ना आमचेर गुळी घालतले. आयज कोणाकूच शाश्वती ना की हे सरकार, या सरकारचो मुखेली, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचेर आयज व्हडलो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. जेन्ना जेन्ना पत्रकार भाव भयणी तेका प्रश्न करतात की आयज हांगा अटॅक जालो, तुमचें म्हणणें कितें? हात जोडटा, स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा पुलिसेक, कारवाई जातली, सगळ्यांक भितर उडयतले. हे ते सेंटेन्स आयज तुमकां सुद्दां पाठ जाल्ला आसतले, सगळ्या गोंयकारांक पाठ जाला. हेच्या मुखार वचून कांयच एक्शन जायना, अरेस्ट जाता. पूण जे लोक आयज घायल जाता, जे लोक आयज मरतात, ज्या लोकांचे आयज लुकसाण जातात, त्या लोकांक थकाय कोण दितलो? ही जबाबदारी गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान घेतलेली आसा. ही जबाबदारी गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान घेतलेली आसा. ती जबाबदारी पार पाडपाक हे सरकार सबशेल फेल जाल्ले आसा, कित्याक हे सरकार इनसेन्सिटिव्ह आसा, गैर जिम्मेदार आसा. आपणाची जबाबदारी, आपणाची जापसालदारकी कितें आसा ते विसरलेले आसा. सत्ता हेंकां फक्त पैशा खातीर, कमिशना खातीर आनी सगळी सेटिंगां करपा खातीर हे सरकार जाल्ले आसा. आयज खुद्द भारतीय जनता पार्टीचे लीडर, तेंचे जाळवणदार, तेंचे कार्यकर्ते हुस्को करपाक लागल्या. आनी एक कार्यकर्तो तर काल आमकां अशें सांगतालो की आमी आतां घरान थोडे पयशे दवरल्या, लोक सगळे पयशे व्हरून तिजोरेन घालता, बँकेन घालता, खंयच्या लॉकरान दवरता, पूण तो सांगता आमी 1 लाख घरान दवरला, थोडे भांगार दवरला. कित्याक दरोडेखोर जेन्ना येतले तेन्ना तांकां दिवपाक कितें तरी आसपाक जाय, नाल्यार आमकां मारून उडयतले. अशी परिस्थिती आयज गोंयांत जाल्या. वचात थंय गोंयच्या प्रत्येक वाठारांनी हे दरोडे, ही मारामारी, हे खून चालीक लागलेले आसा. सो ह्या सरकारान जे बाकीचे कमिशन आसा, पयशे लुटपाचे, खावपाचे, जमनी दोंगर कापपाचे, हे सगळे मातशे तुमी हेचे वयलें लक्ष काडात आनी गोंयकारांक सुरक्षताय दियात, गोंयकारांक प्रोटेक्शन दियात. तुमकां फक्त मताचे राजकारण तुम्ही करतात, पण गोंयकाराच्या अधिकाराचे, गोंयकाराच्या जिविताचे, गोंयकाराचे सुरक्षतायेचे कितें चल्ला हेची जबाब फक्त एका वाक्यान मुख्यमंत्र्यान दिली म्हणून जावची ना. फक्त एक सेंटेन्स सदांच हात जोडून म्हटले म्हणून जावचे ना. स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन पुलिसांक दिला, सगळ्यांक भितर उडयतले जाले. मुख्यमंत्र्याक विचारता इतले म्हणून जाले, केन्ना जाग्यार पडटले, केन्ना एक्शन जातली, केन्ना गोंयांत तो भय निर्माण जातलो, केन्ना मुखेलमंत्री म्हणून तुजो वचप तूं दाखयतलो. हे गुंडा, हे मारेकरी, हे दरोडेखोर केन्ना तुका भियातले? तूं राज्याचो गृहमंत्री,
लोकांचे घर सांभाळपाची जबाबदारी ही तुझी जावन आसा. नाजाल्यार तूं होम मिनिस्टर कसलो, गृहमंत्री कसलो, लोकांची घरां सुरक्षीत ना, पोलीस यंत्रणा तुझे कडेन आसा. तू सांगूंक सोदता की पोलीस हे सगळे जाग्यार घालपाक केपेबल ना. कित्याक तू हेचेर पावल मारिना, फक्त हात जोडटा आणि स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा सगळ्यांक अरेस्ट जालें, तुझे काम सोंपलें. हितून काम सोंपना. मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी, गृहमंत्र्याची जबाबदारी, होम मिनिस्टर म्हणून तुझी जबाबदारी, व्हड जबाबदारी आसा गोंयकारांक सुरक्षताय दिवपाक, गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवपाक आनी हे सगळे जाग्यार गावपाक एक भय निर्माण करपाची जबाबदारी ही मुख्यमंत्र्याची आसा. न्हिदपाचें सोंग करपाचें बंद कर. तुजे कडेन सगळी यंत्रणा आसा, तुजे कडेन जी पोलीस फोर्स आसा ते केपेबल आसा. हे सगळे जाग्यार घेवपाचे जर तुका ना, तुका जर हे सगळे एक्शन घेवपाची ना, ह्यो भय निर्माण करपाचो ना, जाल्यार तुका त्या खुर्चेर बसपाचो कसलोच अधिकार ना. मागता आमचे अद्वोगात कल्लूस अल्वारिस परेरा आमकां हे दिसान जाले ते आमी आयकले ते बेश्टी बारीक गजाली म्हणून दाखयता की एक पॅटर्न चालू जाला वायलंट क्रायम्स वाडपाक. साउथ गोवाचे गँग वॉर, डेकॉयटी जाले, दोनापावल सॉल्व जालो ना. म्हापशाचे डेकॉयटी जाले, राती घरां फोडून लोक आसून घरा कडेन चोरी करून गेले. आणि आता हे चोर येयले, डेकॉयट येयले आणि राती फ्लॅटान गेले आणि फ्लॅटान ते लोकांक पासून धमकी दिवन तिंगा चोरी केली. सेम डे आमी आयकला की सांताक्रूज पासून बगलरी जाली. आणि ते शब्दाचे प्ले करतात, नॉट डेकॉयटी. ते डॉकॅयटी 5 आनी मायज जाले. एंड इज रॉबरी जाले, चोरी जाले. बारीक मनीस उतराच्या शब्दाचे ते पळयना कितें ते लास्ट कितें जालें, चोरी जाली. हे कित्याक जाता? आमी सद्दां म्हणटा बरे पुलीस ऑफिसर आहात ते कोणशा धरल्यात आनी तळे पुलीस ऑफिसर बरे आहात ते पासून तुम्ही कंट्रोल करतात, तांकां नॅरेटिव्ह दितात, तांकां काम दितात. कसले काम? ऑपोजिशनाचे स्नूपिंग करपाक. ऑपोजिशन कितें करता तुम्ही टायम वेस्ट करतात तें पळोवपाक. लॉ अँड ऑर्डर झोक मार म्हणटात. कित्याक तुमचे लोक गुंडा वचून आहात तुमगे पाठपक्षांनी आनी ताका प्रोटेक्शन दिवपाक तुमचे पुलीस पासून जागे जाले. आता तुमकां खबर आसा हांवें असेंब्लीन पासून उलयल्लो, एक पीसीचो उलयल्लो, डिटेल सगळे सांगलोले, नांव सांगलो तेजे आनी सांगलो कितकोन ते करप्शन करतालो तो आनी लोक ताका ट्रान्सफर केलो तेन्ना फोगेट्यो मारले आनी लोक खुश जाल्लो. आता तूं म्हाका सांग, होच मनीस गोणसाक सीएमागे वयता बापूय बाराबो आनी फोटो काडटा आनी घाता सोशल मिडियाचेर, मेसेज कितें वयता लोकांक की म्हाका पावर आसा, सीएम क्लोज आसा. हांव जाणा कित्याक कितले फावटी आमचे बरोबर पासून येतात लोक फोटो काडपाक. आमी नेनात कोण क्रिमिनल तेचो बॅकग्रावंड ते चुकून कोण येयले जाल्यार आनी लागलो जाल्यार तेंकलो जाल्यार ते फोटो काडले जाल्यार आमचे कांय सांगले जाल्यार तूं भायर सर आमी तूं पळत ना अशें करून जायना आमचें. म्हण एक्सक्लुसीव फोटो तेन्ना नांव काडून तूं जाणा तेन्ना हो ग्रुप फोटो तेन्ना मागीर आमकां दुबाव. कित्याक नांव घेत तेन्ना सगळ्याचें नांव घेत तेन्ना ऑफिसी आनी सीएमाचें नांवय घेत तेन्ना मागीर कितें लोकांचे मनान कितें आसा म्हणल्यार ताका पावर आसा आनी लोक ताका भिता. आतां असले करप्ट पुलीस आहात जाल्यार तुमची आनी कितले तेंगे गॉडफादराचें नांव काडलें. गॉडफादर म्हणल्यार पॉलिटिशियन गॉडफादर.
धमकी दितले आणि मागीर PI आनी DYSP तेका पिसीक दितले. हे चलता पळय. देखून आता एक सादो PC पुलीस स्टेशन हालयता जाल्यार DYSP पासून भिवयता जाल्यार हे डेकोड येता ते कित्याक पुलिसीक भितले? तूं पळय एक व्हिडिओ दाखयता तो गेट पासून बंद करून गेलो म्हणून. कसले लेवल ऑफ गट्स तेका. हे कित्याक जाता? पुलीस आमचे पासून म्हणून सगळे थोडे पुलीस आमचे कॉम्प्रोमाइज आसा. तूं केन्ना गेले जाल्यार आतां तूं पोरस आहा थिंगा सागळी आसा तरी हुई एक कोणे कंप्लेंट दिल्ली थिंगा पुलीस स्टेशनार दिल्ली की फोगेडे मारता तो कित म्युझिक कित चलता कित राती कित जालें मागीर थिंगा तो आउटपोस्टा गेलो तेन्ना ते लोक आयले आनी तेगे मोटरा उज लायलो. कित कोण त्या लोकांक कळलें तो आशिल्लो म्हणून कंप्लेंट दिता. पण कोणें लीक केलें कोणाने जागे केलो तेका आनी हो सगळे मोग येयलो थिंगा आनी तेका मारून गेले हांव जाणा कितें म्हूण तेगे मोटर लासोयलो. हे कितको जाता कित्याक पुलीस हँड इन केला. आतां पुलीस तूं केन्ना कंप्लेंट करूंक गेलो जाल्यार लोक पासून तोडपाडी दिता. पुलिसीक कंप्लेंट दिली जाल्यार ते सेटिंग करतले दुसरे सायडीक फोन करतले मागीर तो येतलो तुमकां धमकी दितलो वा तुमकां मारतलो वा तुका अटॅक करतलो वा नाल्यार पुलीस गुडायतले आनी देखून पुलिसीचे भंय कोणाक ना. देखून हांव म्हणटा हिंगा सावथ गोवाची इन्सिडंट करता. घरांत गेले जाल्यार एक गोश्ट जाता पण फ्लॅटान वयता तेन्ना एक फ्लॅट म्हणल्यार बिल्डिंगा भितर आनी बिल्डिंगा आनी फ्लॅट आसतात म्हणल्यार हेंचे कॅपॅसिटी हेंचे घट्स फ्लॅटान वचपाक आनी लोक आहात तेन्ना एंट्री मारपाक चोरी करपाक आनी वचपाक म्हणल्यार हे खंयचे लेवलार पावता. देखून हांव म्हणटा आमी आतां पळय कोटेचे ड्रग्स कोटेची एक्सायज स्कॅम चलता आतां गँग वॉर्स आनी रेप चलता मागीर असले वायलंट मर्डर आनी आतां पळय गोंयचो जनता चिंता बाबा आमी सेफ आसा. थोडे लोक कितें करतात थोडे लोक पयशे बँकान दवरनात कित्याक बारीक मनशाक टायम ना बँकान वचपाक डिपॉझिट करपाक येवपाक ते फॉर्मालिटी चॅक बूक आनी ATM कार्ड ते थोडे नेनात कितको यूज करपाक ते भितात थोडे बँकान दवरपाक. आनी आम जाणात पासून की थोडे बँक पयशे गायले ते बँक कोलॅप्स जाली आनी तुगे पयशे गेले. सो तेंचे भंय आसा की आमी एटलिस्ट घरा दवरले मातशे सेफ आसता पूण तुजे घरांत आनी तूं जाणा आमी गोंयकार सगळे भावार्थ आसा कितें बरे मनीस कोण येयले जाल्यार आमी वेलकम करतात. स्ट्रेंजर पासून जाल्यार कोण आवडना जाल्यार आमी तेका वेलकम करतात. उदक कितें दितलें आमी तेका बसयतले चोर म्हणून केन्ना चिंतना. पूण एश कोन्न आतां लोक येत जाल्यार आनी तूं जाणा गोंय आमी गांवांत पासून गणपती दार पासून बंद करनात लोक दार उक्ते दवरतात आनी आमी एकमेकाक घरा भितर वयतात तुजनां वयतात भायर येतात आनी लोक एश वयतात. पूण आयज कितें जातलें एश कोन्न चलत तें लोकूय आमी कितें सांगता जर हें कितें चलता. सो आय थिंक दॅट दीस डिमांड that we need a proper accountability. We need a dismissal of the government which is incompetent to maintain law and order. This is our primary demand because when there is a collapse of law and order, your state cannot function properly. And the blame goes to the investigative authorities. Your crime branch is not only the police which is at the police station, because your crime branch has to have intelligence. Your crime branch has to get proper reports and your crime branch should be unbiased. Even if it hurts your party, tell them what it hurts. But then you will come to know the truth, you will know how to control law and order. But एश कोन्न तूं सगळे सेटिंग केल्यार आनी सगळे बरे बरे दाखयल्यार ते भितर कितें कुसता ते कांय दिसना. आनी भितर आमची गोंय कितको काबार जाता ते कित्याक असले लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आहा तेन्ना तूं पळय टुरिस्ट अटॅक करतात
ट्युरिस्ट झगडी करतात आमगे गोंयकार पासून ट्युरिस्टांक झगडी करतात कित्याक ते आमकां अटॅक करतात सो असले आमचे नाव गोंयची गाड जाता गोंयचे नाव पिड्यार जाता लोक मागीर भिता भुरग्यांक तेचे धाडपा येना आनी आग पडय एक्सिडेंट काल एक एक्सिडेंट जाला हे आमचे लॉ अँड ऑर्डर न्ही एक्सिडेंट जाले गाडी येयली टॅक्सी मारली ट्युरिस्टांची कोण मेलो ते लोक येना गोंय मोरपाक ते येतात हॉलिडे करपाक एन्जॉयमेंट करपाक परत वचपाक आनी आमगे असले ट्युरिस्ट डेस्टिनेशनाचे आमगे आतां आमगे हे आहा ते बेंचमार्क आहा तो पडलो जाल्यार आमगे ट्युरिजम आतां फकत हो गोल्डन गूज आमगे मायनींग बंद जाला आनी तो गोल्डन गूज तूं मारलो जाल्यार कित्याक सगळे हे सगळे लॉ अँड ऑर्डर सेफ्टी ऑफ विमन सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट सगळे लॉ अँड ऑर्डर हे सामके ना जाले आमची गोंय फकत तुमी आनी आमी आसतले आनी गोंयकार फाटल्या 8 म्हयन्यांक जर आमी पॅटर्न पळयत जाल्यार एप्रिलान धेंप्याच्या घरात चोरी जाली कोण धेंपो भारतीय जनता पार्टीच्या दक्षिण गोंयच्या उमेदवार जी आशिल्ली तिच्याच फर्स्ट फॅमिलीच्या घरात चोरी जाता अजूनही चोर ह्या सरकाराक मेळना ताच्या उपरांत 18 सप्टेंबराक आमी पळयले की गोंयचो एक नामनेचो एक्टिविस्ट जो गोंया पासून लढटा ताका दिन दहाडे रस्त्यार लोळोवन मारलो ताच्या उपरांत आमी पळयले की म्हापश्यान 8 ऑक्टोबराक दिसाचे एका दोतोराच्या घरात डकैती जाता 22 ऑक्टोबराक आमी नावेली पळयले की पुलीस बाब एडगराक जो अजूनही इज फायटिंग फॉर हिज लायफ ताका पुलीस स्टेशना भितर वता एसॉल्ट करता 7 नोव्हेंबराक आमी सालिगांव पळयले डबल मर्डर जाता तो मनीस ट्रेन धरता पळटा चल्लो आनी काल 18 नोव्हेंबराक एकाच दिसा 2 गोंयांत डकैती जाता एक आमचे बायणाच्या वाठारांत जातून आमची पुराय टीम आमचे ओबीसीचे चेअरमॅन आमचो खासदार आमचे स्थानिक लोक दिसभर थंय आशिल्ले ताका आतां जीएमसीन एडमिट केला ही इज ऑल्सो फायटिंग फॉर हिज लायफ आनी सांताक्रूज आमी पळयले की थंय घर फोडून लोकांची पयशे आनी सगळे चोरांनी घेवन गेले आता Goa is entering into the highest footfall period. आता काही दिवसांनी इफी जावपाची आसा फुडल्या म्हयन्याक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फिस्ट आसा ताच्या उपरांत क्रिसमस येता ताच्या उपरांत न्यू इयर येतलो सो दिस इज द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड वेर मॅक्सिमम टुरिस्ट गोंयांत येवपाचे आसा आनी हो पीक टुरिझम सीझन आता असल्या टायमाचेर मर्डर डेकॉयटी ड्रग रॅकेट्स फाटल्या दिसांनी आमी पळयले बाउन्सर एसॉल्ट आणि लँड माफिया ह्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आता दिस इज नॉट अ लोकल इश्यू पर्टेनिंग टू गोवा दिस इज अ नॅशनल सिक्युरिटी अँड इंटरनॅशनल रेप्युटेशन इश्यू because on the eve of film festival international people are going to come Saint Francis Xavierच्या फिस्टाच्या निमतान इंटरनॅशनल लोक गोंयांत येतले आणि न्यू इयराच्या पीक सिजनात इंटरनॅशनल टुरिस्ट आज गोंयांत येतले फक्त एनएसए लायलो म्हणून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आणि जेन्ना एनएसए एक सरकार लायता तेन्ना इट शोज that the entire governance system is broken and collapsed. तुम्ही काही फ्री क्रिमिनलाक लागून एनएसए इन्वोक केलो हातून काय अर्थ ना तुमचो एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मशिनरी कोलॅप्स जाली
पुलीस एका वटेन डिमोरलायज जाल्या, पुलिसाचे इंटरफियरन्स वाढता आणि क्रिमिनल जो आसा पळय ताका सुशेगाद प्रोटेक्शन मेळटा. आमदारान उल्लेख केलो की एक आमदार गुंडा म्हणून, होच मुर्मुगांवचो आमदार फाटल्या दिसांनी सांगतालो, मिडियाकूच सांगलें रे गुंडा म्हणून, की हांची मस्ती इतली वाडल्या की हेच लोक गुंडाइजम प्रमोट करतात. वास्कोच लास्ट टाइम आम्ही गेल्ले की वास्कोच्या आमदाराचे खास मनीस ताणी पुलिसाकूच पेटयल्लो सकाळी फातोडेर. आम्ही वचून ते बोवाळ करतकीच मागीर ताका एफआयआर जाली. सो आज पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हे वाडलेलें आसा. ह्या सरकाराचे कसलेच पॉलिटिकल वील ना की चोरांक धरप, मर्डर थांबोवप, कित्याक आज सामान्य मनशाक पुलिसाचो भंय म्हणटा तो उरलेलो ना. आज गोंयांत एक सिस्टम वायड करेक्शनाची गरज आसा. फक्त कॉस्मेटिक तुम्ही एक्शना केल्यो किंवा कॉस्मेटिक तुम्ही प्रोग्राम्स केले किंवा म्हजे घर घेऊन तुम्ही गोंयभर भोंवले म्हणून जावचें ना, कित्याक आज गोंयकाराचे घर सुरक्षीत ना. म्हाका दिसता आज टायम आयिल्लो आसा की आज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान खंय तरी आज स्टेप इन जावचें पडटलें, कित्याक स्टेट गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल हो गेल्लो आसा. आमी ह्या देशाच्या गृहमंत्री श्री अमित शाह जीक आमी उलो मारता की तुवें इंटरफियर जावचें पडटलें. गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर डिटोरिएट न्ही, ते टोटल कॉलेप्स जाल्ले आसा. The state government is unable and unwilling to control organized crime. खंय तरी पॉलिटिकल पेट्रोनेज हाच्या फाटल्यान आमकां जाणवता. क्रिमिनल टुरिझम, इंटरनॅशनल ड्रग सिंडिकेट आणि लँड माफिया हे आज मोठ्या प्रमाणात गोंयांत वाडत आसा. आमी मांद्रेच्या गांवांत पळयलें की तो बाबडो गोंयचो जागो प्रोटेक्ट करपाक गेलो, थंय ताका मारून उडयलो, कित्याक तो हिल कटीन हाडपाक गेलो. आता गोवा cannot afford a single high profile crime during this international film festival, during the SFX feast आणि क्रिसमस आणि न्यू इयर. आणि एक जर तर कसलोय जर इव्हेंट जर तर इफीच्या टायमार जर तर घडलो जाल्यार इंडियेची ग्लोबल इमेज डिस्ट्रॉय जातली. हे गोंयचे टुरिझमच डॅमेज न्ही, पूण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इनकॉम्पिटन्स ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंटूय म्हाका दिसता आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे देशाच्या ग्लोबल पातळीवर एक्सपोज जातले. आमी आज ह्या सरकाराक वॉर्न करता, आमी अमित शाह वॉर्न करता की तुझे गोंयचे बीजेपीचे जे सरकार आसा ताणे अजून मेरेन कसलेच स्पेशल सेक्युरिटी ग्रीड इफीक लागून किंवा सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फिस्टाक लागून अजूनही केल्ले ना. म्हणजे हाजो अर्थ दिस इज अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. आता गोंयचो होम मिनिस्टर म्हणटा तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री. आज खरेंच म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज आदले ह्या राज्याचे गृहमंत्री बाब रवी नायकाक म्हाका दिसता खूप याद करतले. आणि गोवा एक्चुअली मिसीस रवी नायक टुडे. जर तर ते आशिल्ले जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाचो की ते कार्ड आनी ताच्या हातीन दी म्हणून, कित्याक आज तूं कंप्लिटली फेल जाल्लो, तुजे कडेन ते जायना. आज क्रिमिनल टुरिझम हे गोंयांत वाडत आसा. आमी पळयतात की हे भायले लोक येवन आज गँग वॉर चालू जाला. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की टुरिस्टाक बाउन्सर मारता. आज ड्रग कार्टल वाडला, लँड ग्रॅबिंग वाडला, नाईट लाईफ क्लबान थंय माफिया वाडला. आज एक्सटॉर्शन ग्रुप हे गोंयांत आज वाडत आसा. सो आज गोंयकार म्हणटा तो सेफ ना. म्हाका दिसता खंय तरी आज पुलिसींग हे वीक जालें. आनी म्हाका दिसता सोशल पुलिसींग हे म्हाका दिसता आमी आतां चालू करचें पडटलें. आमचे आमदारान जे सांगलां की म्हाका दिसता ह्या सरकाराक इमिजिएटली डिसमीस करपाक जाय. आमी गेल्ले 2 म्हयने ह्या राज्याच्या गव्हर्नराकडे मागत आसा की हे सरकाराचे लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाला, एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाला, की हे सरकार इमिजिएटली बरखास्त करचे. वी विल सीक एन अपॉइंटमेंट ऑफ द गव्हर्नर अँड वी विल डिमांड that this government has to be dismissed immediately.
we also demand the Home Minister of this country, Amit Shah, to deploy central intelligence coordination for the peak season. Goiche law and order he should monitor, activate central narcotics unit to break the drug rings, demand an immediate security audit of the coastal nightlife, hotel and border network, review criminal networks linked to the land and sand mafia. And म्हाका दिसता गव्हर्नरान आर्टिकल 355 हे कन्सिडर करचे पडटले टू प्रोटेक्ट द स्टेट ऑफ गोवा. काल हांव दिल्ली गेल्लो, आमची एक मिटींग आशिल्ली. जेन्ना रातचो जेन्ना आयलो तेन्ना म्हज्या आवयन म्हाका फोन केलो. खरेंच म्हाका स्वता काल राती भंय दिसलो. कित्याक आवयन म्हज्या की बायणाचे इन्सिडंट जाले आणि त्या विक्टीम जी आशिल्ली महिला तिने जेन्ना सांगले की ते आयले, ताणे आपल्या घोवाक मारलो आणि तू तिजोरीची चावी दी, आपल्या भुरग्याक मारले, आपल्या आवयक मारली आणि स्वताक जेन्ना मारले, जेन्ना तिने सांगले, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार आज भिला. आवयन म्हाका फोन करून सांगले की हे जे पळय चल्लां ते आपल्याक भंय दिसता. कित्याक म्हजी आवय, म्हजी काकी, म्हजो भाव हे सगळे एकठांय रावतात. 2 महिला, एक पुरुष, मदीं मदीं हांव आसता. सो जेन्ना एक आवय फोन करून एक भुरग्याक जेन्ना सांगता की आज जेन्ना आपल्याक भंय दिसता, म्हाका दिसता आज खरेंच भिवपाची गरज आसा आज गोंयांत. आणि प्रत्येक गोंयकार हो आज भिला, कित्याक गोंयकार आज सुरक्षीत ना. बाबा अमरनाथान सांगले तशें मुख्यमंत्री फक्त हात जोडटा. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान सांगले की आपूण सगळ्या पुलिसांक टायट करपाक लायला. तो खंयचे टायट उलयतालो ते म्हाका कळना. आज तुवें खंय तरी पुलिसाचे म्हाका दिसता हात बांदून दवरले. आज गरज आसा की ह्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हांगा इंटरफियर जावचे आणि गोयचे लॉ अँड ऑर्डर आपल्या ताब्यात घेवचे. कित्याक गोवा रिप्रेझेंट्स ग्लोबल, गोवा रिप्रेझेंट्स इंडिया. आणि फाल्यां जर तर ह्या पीक सिजनान जर तर कितें अशी जर तर जाली जाल्यार गोंयचे म्हाका दिसता ग्लोबली नाव हे डिस्ट्रॉय जातले. परत एकदा आमी डिमांड करता की गव्हर्नरान हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे डिसमीस करचे. फक्त म्हजे घर घेऊन भोवलो म्हणून जावचे ना. आज प्रत्येक गोंयकार आपल्या स्वताच्या घरात जेन्ना सुरक्षीत ना तेन्ना ह्या म्हज्या घर स्कीम जी आसा ती सुद्धा म्हाका दिसता कोलॅप्स जाल्ली आसा. परत एकदा हे NSA तुम्ही लायले, गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लायले म्हणून जावचे ना. आमी आज पळयता की हे सरकार इवन एका वेळाचेर पुलिसाक सुद्धा गुंडा करता. नावेलीची जी केस बाब एडगर नेटवर्क जो आपलो थंय बाबडो जिवाक आज तो फाईट करता, ताका ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान पुलिसाक युनिफॉर्म घालून गुंडा केला. सो आज वेळ आयिल्लो आसा की प्रत्येक गोंयकार हो म्हाका दिसता सुरक्षीत ना. वी विल डिस्कस. म्हाका दिसता कम्युनिटी पुलिसिंग हे आतां आमकां सतर्क रावचें पडटलें. प्रत्येक वाठारांनी, प्रत्येक गांवांनी, प्रत्येक वॉर्डांनी कम्युनिटी पुलिसिंग आज करपाची गरज आहा. काँग्रेस पार्टी विल थिंक ऑन दीस आणि म्हाका दिसता मे बी वन वर्कशॉप वी विल ऑर्गनायज की गोंयच्या नागरिकांक कम्युनिटी पुलिसिंग आज करचे पडटले. कित्याक आज गोंय राज्यांतलो पुलीस डिपार्टमेंट हो फेल जाल्लो आसा. म्हाका एक म्हायती मेळ्ळी की खंयच्या पुलीसवाल्याची खंय मोटरसायकलूच चोरली. आता परिस्थिती अशी जाल्या की फाल्यां पुलीस स्टेशनार सुद्धा चोरी जातली. अशी आज ही परिस्थिती जाल्या की फाटल्या दिसांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर झगडी चलताली. सो वी डिमांड दॅट दीस गव्हर्नमेंट हॅज टू बी डिसमिस्ड. आणि जे डिमांड आमी अमित शाह घातल्या ह्यो ताबडतोब म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टर फॉर द कंट्री, होम मिनिस्टर फॉर द कंट्री हॅज टू इंटरव्हीन अँड टेक द कंट्रोल ऑफ गोवा. एनी क्वेश्चन्स? सरकाराचे परफॉर्मन्स कसे? सरकाराचे परफॉर्मन्स आज गोंयकार सुरक्षीत ना. चोर येता, घरान गोंयकारांक मारता, आसा ते सगळे भांगर पयशे घेऊन चल्लो. हे परफॉर्मन्स या सरकाराचे. सर रिसेंटली अमित सावंत जॉईन झाला, अमित सावंत
आयको येयला की तेजे सस्पेन्शन इन्फ्लुअन्स असले बाय सो यू कॅन जॉइन काँग्रेस. आज तू सुरक्षित ना. तू तुमच्या वाठारांतल्यान पाहिला पळय आज तुझे घर, तुझे घरान रावपी तुझी फामील सुरक्षित ना. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आय थिंक वी हॅव टू फोकस ऑन दिस इश्यू, and this issue I think our at block level they have already addressed. Thank you. चौदार झाली ती चोरी. मीडिया आपयला का म्हणून. तशेंच जेन्ना अधिवेशन चालू आशिल्लें आनी हे हांवें मिडियाच्या मुखार हाडिल्लें, जेन्ना देंप्याच्या घरा पळय चोरी जाली तेच्या इमिजिएटली 2 दिसांनी ते गेरा स्कूल जे आसा कदंबा प्लॅटोचेर थंय ते विलाज आसा, रो विलाज, त्या रो विलांनी एक चोरी जाली आणि ह्याच पुलीस डिपार्टमेंटान मिडियाक सांगलें की ती दामून दवर, ती तुमकां प्रेस नोट इश्यू करूंक ना. आज मेरेन त्या घरातले कितें चोरी जाले, ते चोर मेळ्ळे काय ना हे सुद्धा सरकार सांगना. आणि त्या अधिवेशनात तुम्ही पळयला की मुख्यमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एडमिट करता की आज म्हणटा तो मिडियाक लागून, सोशल मिडियाक लागून हे सगळे भायर येता म्हणून तुमकां कळटा केसी आम्ही धरल्या म्हणून. हाचो अर्थ कितें? ही एडमिटेड दॅट देयर इज अ कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इन द मॉन्सून सेशन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.